मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पावसाळ्यांत धबधबे जाल्यात सक्रिय. गांवडोंगरीचो बामणबुडो धबधब्याची अवतिकाय. पर्यटक येतात धबधब्यार पूण परिस्थिती पळोवन मारतात यू टर्न. टॅक्सीकारांक पायलटांक आतां दितले ॲपा वरवीं कामां जातलीं कशीं? आमकां नाका ॲप. टॅक्सीकार बरेच खुबळे. ह्या यंत्रणेक खर विरोध. तांच्या कागाळीचेर उपाय काडपाची मागणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पावसाळो सुरू जाल्ल्यान गांवडोंगरीचो बामणबुडो धबधबो जिवो जाला आनी हाका लागून व्हड प्रमाणांत पर्यटक येतात. पूण ह्या लोकप्रिय पर्यटन थळाची देखरेख खूबच उणी आसा. फावो ती सुविधा ना. जिल्लो अधिकाऱ्यान धबधब्यार वचपाक बंदी घालूनय कांय जाण बेकायदेशीरपणान थंय वचून बुरशेपणां करतात. सुवातेर देखरेख करपी कोण नाशिल्ल्यान व्हड अपघात जावपाची भिरांत वाडटा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. हालींच्या पावसा उपरांत गांवडोंगरीचो बामणबुडो धबधबो व्हांवपाक लागला. ह्या दृश्याचो आस्वाद घेवपाक आनी उदकांत न्हावपाक उमेदी आशिल्ले कितलेशेच पर्यटक आकर्शीत जातात. पूण भोंवडेकारांची संख्या वाडत आसली तरी पर्यटन थळाची देखरेख आनी मुळाव्या सुविधांचो उणाव चालूच आसा. फक्त एक चेंजिंग रूम आनी एकूच डस्टबीन ह्या सुवातेर उपलब्ध आसा. आज पावस जो आसा हो कमेस जाले कडेन आसा आनी पावस झडटरेक जे झरे आसात, जे धबधबे आसात, या बाकी कडेन उदक जे व्हांवता, हे जे लोकांनी गर्दी उरता की हें करपाक उदक न्हावपाक आनी पयलीं पावसाचें उदक घेवप हें पयलीं जाण्टेल्या सांगले कडेन आसा. पूण हांगा कांय रिस्ट्रिक्शन जे आसात ही काडले कडेन आसात. तेच बरोबर सावथ गोवा कलेक्टरान ऑर्डर काडले कडेन आसा की खंयच्याय तळ्यांक या असल्या हेचेर वयची न्हय म्हणत आनी गेल जाल्यार तांकां अरेस्ट करपाची ऑर्डर हांगा काडले कडेन आसा. तेंचेर केस बूक करची म्हणत. आनी आतां आमी अशेंच करून जो गांवडोंगरी हांगा बामणबुडो जो आसा ह्या लेकीचेर आसात आनी हांगच्यान आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जे फाटल्यान जो उदकाचो धार जो पडटा हेचेर खरें न्हावपाक दिसता. पूण हांगा कितलेशे लोक येतात. पूण हांगा वायट दिसता की येता आनी हांगा हळशीक करतात, बाटल्यो आनी कितें खातात, ही चिप्स हाडटात, तेजी पाकीट उडयतात. मग खंय तरी आमी आमचें जें नेचर आसा हें सांबाळपाक जाय आसता. आनी अशें करून तुमी जर सगळी ओडून जर हळशीक केली तितून भितर बियरीच्यो बोटले आसात, बाकीच्यो बोटले आसात, हे कितपत खंय तरी वायट दिसता. आनी हेचे खातीर खंय तरी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक अशें करून पिड्ड्यार करून कितें मेळटा, येता जाल्यार बरे भशेन येवचें, पळोवचें आनीक हें करून वचचें आनीक अशें करून हळशीक करचें न्हय. एक वटेन ऑर्डरी काडले कडेन तरी पूण तुमी ती ऑर्डर मायंड करनासतना तुमी येवन इलिगली उदक न्हातात. आमी इलिगली हेज्या खातीर म्हणटा ऑर्डर काडली म्हणटा इलिगल जाता. म्हणटरीक हांगा खंय तरी हेचेर खंय तरी ऑथॉरिटीन रिस्ट्रिक्शन हाडचें आनी हो जागो क्लियर दवरचो ताके पळोवपाक येयले तांकां सुद्दां सद्या बऱ्या पडटलें की हांगा निवळ आसा म्हणून. आमी सदांच निवळसाण दवरपाक जाय. आतां आमी मागता ऑथॉरिटी कडेन बेगीच्या बेगीन तुमी हेचेर बेगीच्या बेगीन निवळसाण थंय दवरची आनी थंयची गार्बेज बी उडयले कडेन आसा ही काडची म्हणून मागतात. डस्टबीन आसून बरोच तेंप नितळ करूंक ना जाल्यार फाटल्या वर्सा इबाडिल्ले चेंजिंग रूम अजूनय दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान तो हुमकळत आसा. सैमीक रितीन वाठार दूषित जाता. ते भायर लोकांच्या जिवाकय धोको निर्माण जाता. मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ. यहाँ पे वाटरफॉल देखने आया हूँ. तो काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, प्लीजेंट है, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है. लेकिन थोड़ा क्लीनलीनेस को लेके गवर्नमेंट ने मेंटेन करना चाहिए, पंचायत ने मेंटेन करना चाहिए. थोड़ा बॉटल्स और कुछ कचरा है यहाँ पे तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है. बाकी सब तो ठीक है, वेल एंड गुड है. वाटरफॉल अच्छा है लेकिन यहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए है नहीं. गवर्नमेंट ने किसी को सेफ्टी के लिए रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल कभी भी राइज हो सकती है, कम हो सकती है. अगर किसी को यहाँ पे इंजरी आई तो यहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं है. तो यहाँ हाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थोड़ा बढ़ाना चाहिए. बाकी
नेचर फ्रेंडली तो बहुत है, सबको ये एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए ये वाटरफॉल। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. असोल्डा एका जाग्यार उदक सांठावन उरिल्ल्यान घर कोसळ्ळें. घराचें व्हड लुकसाण जालें. घराच्या धन्यान योग्य निचरो यंत्रणा नाशिल्ल्याचो दोश दिवन अधिकाऱ्यांक परत केल्ल्या आव्हानाक जाप मेळूंक ना असो आरोप केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज पावसात जो धुमाकूळ घातले कडेन आसा आनी ह्या पावसा बरोबर जो वारो येतालो ह्या वाऱ्या खातीर खुबशे लुकसाणी जी आसा ही आतां जावपा लागले कडेन आसा. आनी आतां तुमी पळयात झाडां पडटात आनी कितें पडटा, पत्री उडत वयतात, हे सगळे इन्सिडेंट जे आसात ह्या पावसाचो वारो चड आसले कारणान जावपा लागले. आनी असो इन्सिडेंट जो आसा हो असोल्डा हांगा एक जाले कडेन आसा. आनी जावपाचें कारण म्हणटा जाल्यार तुमी जाणा आसतले, लोक जाग घेतात, जाय तशी घर बांदतात, त्याच बरोबर दुर्ग बांदतात आनी उदक वचपाक वाट उरना. आनी हे उदक वचपाक वाट उरना म्हणटरी जे कडेन लो लायिंग जे कडेन कितें आसा थंय उदक साठटा आनी थंय जी घरां आसात ह्या घरांनी डॅमेज जाता. आनी असोच करून जो असोल्डा हांगा हे घरां अशें लो लायिंग आसले कारणान थंय उदक भरलें आनीक तें घर बापल्यालें मोडोन गेले कडेन आसा. आनी तेजे कंप्लीट लॉस जाले कडेन आसा. त्या मनशान कितलेशे MLA सांगले, पंच मेंबरां सांगले, सरपंचा सांगले, पंचायती सांगले, पूण हेचेर खंयचोय सरपंच आनी जे MLA आसा हेचेर सोल्युशन काडपाक शकले ना. फक्त एश्युरन्स येवपाक लागले. पूण आतां खंय तरी तेजो जो परिणाम आसा हो दिसून येवपाक लागले कडेन आसा. आनी ते इतले न्हू, तेज कुशीक तेगेल्या भावाले आनी घर आसात ही सुद्दां फाल्यां मोडपाक शकतात. जेन्ना दुर्ग बांदतात तेन्ना खंय तरी एक प्रोविजन करपाक जाय उदक वचपाचें. आनी हें उदक वचपाक प्रोविजन केल्ल्या कारणान हें अशें जाता. आनी ते हेजेर खंय तरी एक कडक कायदो येवपाक जाय. फाटल्या 3 वर्सांत योग्य निचरो गटाराची परत केल्ले विनवणेक जाप मेळूंक नाशिल्ली अशें घरधनी सांगता. चड काळ उदक साचून उरिल्ल्यान घराची बुन्याद दुबळी जाली असो आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच शेजारचें घर कोसळून थंय रावपी कुटुंबाक धोको निर्माण जावपाचो भंय निर्माण जाला. बेगोबेग मजत आनी कायम स्वरुपीचो निचरो उपाय मेळचो अशें आवाहन बाधित कुटुंबान अधिकाऱ्यांक केला. हें घर मोडपाक कारण म्हणल्यार मरे मेन उदक. हें उदक वचपाक वाट ना. 3 वर्सां जालीं हांव ह्या उदका लागून हें बोवाळ मारीत आहा, सांगत आहा. पंचायती लेटर मारले, मागीर काबराला फुडें गेलो. मागीर काबराल काडटा, एक फोन मारता, कोणा पंचाक फोन मारता, सरपंचाक फोन मारता. ते म्हणटा आमी चोयताय हा म्हणा, ओके आमी हें करता म्हणून. ही 3 वर्सां जालीं हें अशेंच सोल्युशन चलता, अशेंच चलता. हें चलोन आज ही परिस्थिती हें घर मोडपाक हें कारण जालां. उदक वचपाक वाट ना, उदक आख्खें ब्लॉक जालें आहा. हें उदक पावसा हें सगळें आख्खें उदक हितून वता. आता कितली डॅमेज जाल्या? हे आतां डॅमेज हें आख्खें घर गेलां, सगळें कॉलेप्स जालें, कंप्लीट कॉलेप्स जालां. हेज्या मुखार आतां तें आमगे तो दुसरो भाव रावता तेंय वयतलें. हेजें तर सोल्युशन तर उदका सोल्युशन काडना जाय, तें उरलें तें पासून वयतलें. आता तुम्ही पंचायती कळयलें म्हणटा, पंचायतीन काय ऍक्शन घेवना? पंचायतीन कांयच एक्शन घेतला. हांवें गेल्या वर्सा लेटर केलें, तेज्या पयल्या वर्सा लेटर केलें. हांव काबराला फुडें गेलो, हेंकां सगळ्यांक घेवन काबराला फुडें गेलो. काबरालान हेंकां फोन मारलो, सरपंचाक फोन मारलो, पंचाक फोन मारलो. आपूण करता म्हणलें. गेल्या त्या वर्सा पसून हांवें थोड्या हाडले, तेणें करता म्हणलें, कुस्तोदीन करता म्हणलें पंचान आमगेल्या, पूण कांयच ना. घरात कॉलेप्स जाल्ले आसा, सो पंचायतीक ते म्हणटा कितले दीस जाले कळयता. सो कितें रिजन, कित्याक लागून पंचायती कडल्यान उरलें हें काम सगळें? ही आता 3 वर्सां जाली तो आमकां सांगता, आहा पंचायती सांगता, आमदारा सांगता म्हणटा आनी सरपंच आनी वार्ड मेंबराक गोश्ट करी आहा. जेन्ना तो ड्रेनी लागून बी येयल्लो तेन्ना ड्रेन मारपाक थिंगा आमकां सफिशियंट जाग मेळना कशें मारपाक जाय. कित्याक तिगे स्लोप हे सायडीच्यान आसा, जावन तेणी कंपाऊंड काडून एकट्यान ब्लॉक केल्लें आसा. आनी घर जें म्हणटा तें तेंची तेमी मोडलां म्हणटा तेंचे तें मेंटेनन्स केलें ना. ती घर सोडून गेले 2 तेजी शेजारी जावं तेंची रिलेटिव्ह कोणा ती सोडून गेले. आनी तांकां खबर आसली की 2 वर्सां पयलीं एक भिंत पडलेली, हे वर्सा उरलेली पडली. आतां फुडल्या वर्सा आनी हे पावसा म्हाका दिसता उरलें आहा ते कोसळटले. ताका लागून तेमी प्रिकॉशन घेवपा आहलें प्री मान्सुना पयलीं. आनी बिश्टें पंचायती ब्लेम केलें म्हणून जायना, पूण आमी सहमत करतात कितें काडपा आहलें आमी काडून दितले तांकां, जावं गटर मारपाचें आमी हें घेता. सो तुम्ही मुखार ते करून दितले? पूण गटर मारून दिवपा न्हू लोकांनी. सगळे जर प्लॉट करून घेवन तर कंपाऊंड काडले जाल्यार उदक वयतलें खंयचें? नॅचरल उदक न्हू तें. लोक कोण हेजी सोडना, जे पावसाचें उदक वचपा तेणें हें दिवपा जाय.
ताका लागून आमी ट्राय करतले परत थिंगा हे करून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. टॅक्सी आनी पायलट रायडरां खातीर सरकारान नव्यान सुरू केल्ल्या मोबायल ॲपाक येरादारी समाजांतल्यान कांय जाणांनी विरोध केला. जायत्या टॅक्सी आनी पायलट रायडरांनी ह्या ॲपा विशीं हुस्को उक्तायला आनी तांच्या कागाळीचेर उपाय काडपाची मागणी केल्या. टॅक्सी आनी पायलटांचो विशय अजून मेरेन सुटावो जायना. सरकारान हो ॲप आमच्या माथ्यार मारला. हो ॲप आमकां नाका. आमी रिक्षकारांक वा पायलटांक स्मार्टफोन वापरपाक येना. आतांची पिळगी रिक्षा चलोवपाक पळयना जाल्यार हो वेवसाय पुराय काबार जातलो. हो वेवसाय काबार करपाकूच सरकार उठला. रिक्षकार पायलटांनी एकमतान ह्या ॲपाक विरोध केला. आमी हांगा येवचे म्हटल्यार काल हांव हांगासर पायलटांक मेळपाक स्पेशली आयिल्लो आनी मेळटा आसतना हांव तांकां एकूच क्वेश्चन विचारलो की तुमकां ॲप जाय की ना जाय. हांवें स्टार्ट केलें फ्रॉम बेतीम टू म्हापसा, पण तेंच्यांनी एक तरी मनशान म्हाका सांगूं ना की आमकां ॲप जाय म्हणून. आनी हो जो ॲप आयज हाडला हो बेकायदेशीर हाडला. कित्याक तांकां सांगून येलें तुमकां रेनकोट आनी हेल्मेटां दिता म्हणून. आनी आमकां कशें येलें आरटीओन आफोवन की तुमची एक मिटींग घेवंक जाय, सगळें कितें करता सेम प्रोसिजर हांकां फॉलो केला. आरटीओ येयले खंय तांकां आफयलें आनी मिटींग आफोवन येलें. पण थंय वयताले तेंच्यांनी कमेंट केला तेन्ना आमी पळयलें की तांकां ॲप म्हणटा तो नाका म्हणून. सो ह्या गजालीचेर आमी तांकां मेळपाक येना, पण आमी पाठिंबो दिला टॅक्सीकारांनी. हो ॲप म्हटल्यार एक दुयेंस आनी दुयेंस हे परत ते ह्या पायलटाचेर लागले जाल्यार प्रॉब्लम. आज तो स्मार्टफोन दिता म्हणटा, स्मार्टफोन सुद्दां दिवन पायलट जेन्ना गाडी चलयतलो, पावस पडटा, रेनकोटान फोन आसतलो, ताका कशें कळटलें की आपल्याक ट्रीप येयल्या म्हणून. काय तो मोबायल काडटलो आनी पळयतलो आनी पळयलो जाल्यार तुमचो AI कॅमेरा ताका धरतलो आनी AI कॅमेरा जेन्ना धरला तुमी 5,000 10,000 चलन मारतले म्हणटा ताका. जाल्यार कसलें नाटक, कितें करपाक कितें सोदता तुमी. म्हाजें इतलेंच मागणें, सगळे जे आमचे पायलट आसा, रिक्षाकार आसा, तांच्यांनी येता ते मंगळार दीस आझाद मैदानात आमी तुमकां मेळपाक येतले. आमी थंयसर मेळया, बरें उलावणें करया आनी तेचो स्टेप जो कितें आसा फुडें घेवपाचो आसा तो फुडें स्टेप घेवया. पण ह्याच्या तुमच्या माध्यमांच्यान एकूच मागता हांव, जो हो पायलटाचो प्रेसिडेंट आसा तांणी थंय येवचो, ताकाय क्वेश्चन करपाक जाय आमकां. तांणी येवचो नाल्यार तांणी रिजायन जावचो. म्हजो टॅक्सी म्हणून कितें तरी ॲप काल लॉन्च केला पायलटा खातीर. तर सरकारा कडेन आमची विनंती आहा की जो पळय तुमी कोण मनशाक घेवन तांचो कोण प्रेसिडेंट कोण म्हणटा पळय ठाकूर कोण, ताका तुमी घेवन तो ॲप लॉन्च केला पळय, तेज्या पयलीं तुमी ताका विचारूंक जाय आसलें की बाबा तुवें आख्खे गोंयकार पायलट जे आसा पळय तांकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या वो ना ते. कित्याक काल आमी थोड्यांच्यो बायट्स पळयल्या की ते म्हणटाना आमकां रेनकोट व्हरपाक आपयल्ले म्हणून. आनी CM सरांनी म्हटलां की कोणाक रेनकोट जाय ते घे आनी चला म्हटलेले. पूण हेचे वयल्यान सिद्ध जाल्लें आसा की ह्या पायलटांक आख्ख्या गोंयच्या भरा कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. त्या खातीर आयज आमी उलो मारलेलो आसा आख्ख्या पायलटकार की मंगळारा तुमी आझाद मैदानाचेर सकाळीं 10 येवचो आनी तुमचो कितें आसा इश्यू पळय तुमी मांडचो थंयसर. आमी कोणाक फोर्स करचे ना की बाबा तुमी तो ॲपाक जॉयन जावनाका म्हणून. बाबा ते ॲपाचें कितें वायट कितें बरेपण कितें हें तुमकां सांगलां सरकारान काय तो ठाकूर म्हणटा तेणी तुमकां सांगलां जाल्यार तेणी पयलीं सांगूंक जाय आसलें त्या पायलटांक कितें तें. हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदतां, जे आयज तुवें आमकां टॅक्सीकारांक तुवें फटयले तशें आमचे मोटरसायकलवाल्यांक जावं रिक्षावाल्यांक आमी तुमकां फटोवंक दिवचे ना. कित्याक तुवें आमकां जे मिटर घालून दिल्ले ते मिटर घालून तुवें आमकां पिश्यान काडले टॅक्सीकारांक. आख्खे जनतेक तुवें पिश्यान काडले. तुवें जनतेक दाखोवन दिलें की टॅक्सीवर कशें लुटता, ताका लागून आपणें ताका ट्रान्सपरन्सीक लागून एक मिटर घातलो. तुमी आयज पळोवंक शकतात आयज तांकां आमकां पिश्यान काडले, डिवायड केले ताणें आनी आयज सगळ्या गोंयकारांक घरांनी मिटर घातले. आनी तुमी पळयलां आसलें मिटराचे कसले गेमी चलतात पळय सो हेतून आमकां कसलोच फायदो ना. जे मिटर म्हणटा ते स्क्रॅप जावपाक जाय. जर तर आमी सगळे टॅक्सीकार तर एक जाय जावं पायलट तर एक जाय रिक्षाकार जाल्यार आयज आमी सरकाराक शेणोवंक शकता. ओके, माझं नाव पांडुरंग रेंगुर्लेकर. हांव 1982 टॅक्सी चलयतालो मोटरसायकल. तेन्ना 100 रुपयांनी पेट्रोल आसलें. आयशीन राजदूत मोटरसायकल आसली. 10 लिटर घातले काय ना टँक फूल जाताली. आतां 60 रुपयान एक हाफ लिटर सुद्दां येयना. ते परिस्थितीत आमकां घरा कडेन सोदूंक येताले लोक, बाबा पणजे या, म्हापशा या, आई शिफ्ट जाले हॉस्पिटलान या. आतां हे पळय बाबडे आहाय न्हू तांकां बोटां दाखोवची पडटात. आतां येरोय करून थोड्या दिसांनी हे तर हे पेयले न्हू तांकां बोटां न्हू ती बोटांय कातरून उडोवची पडटली. कित्याक सांग आतां हे धोरण उरलेलो ना. आनी हांव नकळो हो सरकार कितें करूंक सोदता पळय तो. म्हाका दिसता सरकारान आमकां गोंयकारांक सगल्यांक काबार करपाचें हे यंत्रण दवरलेलें आहा. आनी हो पळय नेवो कोण येयला तेंचो, जो पळय आपूण तेंचो करतो धाडटा म्हणटा पळय, हे कोण न्हू हे आमकां लोकलांक सोंपयतले. आमकां ॲप काडला बी कांय सांगूंक ना.
फाल्यां सकाळी तो एप काडलो जाल्यार तुमी कशें तरेन पळयतले ते एपाचेर बिजनस करतले आतां मॅन्युअली चलता तशें एप आतां व्हडल्या व्हडल्या राज्यान चलूंक शकता न्हू हांगासर बारीक आमची राज्यां न्हू आमचं कोणीय जायना कोणय जायना आतां सायडीकच्या गांवांसून सगळे जाण आतां कोण रिक्षेन भोंवपी ना सगळ्यां कडेन आतां प्रत्येक टायमार हे आमचे लॉकडावन जाल्ले न्हू तेन्ना लोकांचे कडेन गाडी आहा न्हू त्या लागून गाडयो तूं रिक्षेन कोण बसना एपान गेले जाल्यार ते आतां पळय ते वयतात थंयसरूच रावतात आनी आमी आतां हांगासर सबंद दीस रावतात एक 100 रुपया 150 120 रुपया 180 रुपयाचें भाडें मारतात इतलेंच आनी कांय ना 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 आमकां यूज करपाक कळपाचो ना तितले कितें सगळे जाण शिकलेले अशें ना रिक्षेकार प्रॉब्लम म्हणजे आमकां आतां तशें पळोवंक गेल्यार सगळो प्रॉब्लम हांगा आतां तशें कांय भाडीय नासता आतां समजून आनी एपाची आमकां खंयची भाडी मेळटली पाडला पायलटांक सोंपोवपाचो असो म्हाका तरी दिसता सो हो जो वेवसाय आहा पायलटांचो जो वेवसाय आमच्या गोंयांत आहा गोंयांत उरलेलो आहा हो वेवसाय आमी इतक्या समाजांक दिवचे ना कित्याक खुबशे काल पायलटांचो आमकां कॉल येयलो आनी म्हणलो आमकां तुमचो सपोर्ट जाय हो वेवसाय वाचोवपाक सो आमचो सरकाराक इतकोच म्हणणें आहा की तुमी तो एप काडला तो तुमी स्क्रॅप करात नाल्यार आमी सक्षम आहा हे पायलटांक घेवन आंदोलन करपाक आनी हो वेवसाय वाचोवपाक थँक्यू गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत पावस सक्रीय जावपाक लागला. फुडल्या 4 दिसांत उटंगराचो पावस खर वारें येवपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी पावस उणो जाल्लो आसूं येता पूण अरबी दर्याचेर आशिल्लें वातावरण खर उरलां. तात्काळ हुंवार आनी झाडां पडपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. दर्यादेगेर परिस्थिती धोक्याची जाल्या. IMDन नुस्तेमाऱ्यां खातीर शिटकावणी दिली. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर वराक 70 किलोमीटर मेरेन खर वारें वराक 80 किलोमीटर मेरेन पावपाचो अदमास आसा. दर्याची खर परिस्थिती ल्हाराक असुरक्षीत करपाक लागल्या. फुडल्या 3 ते 4 दिसांनी पावसाची क्रिया ल्हव ल्हव उणी जातली अशी आस्त IMDन उक्तायल्या. गोंयांत पावस सक्रीय. शुक्रार मेरेन उटंगराचो पावस. येल्लो अलर्ट केला लागू. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. बुधवारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.